विधी सोरी हांव वेता कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुजो स्वाद मोचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कोलोय तुजो स्वाद मोचेर घाल तूं विश्वासी म्हूण कोलोय देवाचे विधी सोरी हांव वेता कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता तुज्या ओची दोंगराची दोळीन म्हाका वाट दाखोय तुज्या ओची दोंगराची दोळीन म्हाका वाट दाखोय देवाचे विधी सोरी हांव वेता कुशाकाय संतोष म्हाका दितोल्या देवाशी विश्वास दवरून हांव वेता देवाशी हांव वेता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी जायते पावट ही उतरां आयकल्यांत. देवा विरेत आमचें जिवीत एक बोरवोसो नासलोलो शेवट, पूण देवा सांगता तें एक शेवट नाशिल्लो बोरवोसो. आपल्या भौशीक जिवितांत जेजू तरेकवार मनशां मदें मिसळ जालो. तांचे बराबर भोंवलो आनी जियेलो. अशी तांच्या निर्शेल्ल्या आनी हावेस नाशिल्ल्या जिवितांत ताणें नवी दिशा आनी बोरवोसो दिलो. आयज आमी भाग्यवंत आंद्रे ह्या धर्मदूताची परब समोरपतांव. कारवितो, पूण जेजूचो उलो आयकून ताचे भितर एक नवो बोरवोसो रचून आयलो आनी ताचो पाटलाव करूंक ताणें एक नवी दिशा दवरली. आयच्या सेवाधर्माचे समोरमणेक आमी विशय घेतला. जिविताक नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो दिवंक आमचेशी राव. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराकूय देवाच्या उतरांतल्यान नवी दिशा आनी नवो बोरवोसो मेळ्ळो. आयचो नोवेनाचो दीस आमी मोन्यारी यादनिकां आनी यादनिकी आपोवण्या पासत भेटयतांव. आमच्या यादनिकांनी नवो बोरवोसो दवरूंक आनी नवी दिशा आपणावंक आनी ती पोरजेक दिवंक तांकां कृपा मागतना ह्या आपोवण्यांक ओदीक भावार्थ्यांनी वेंग मारून भाग्यवंत आंद्रेक आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराकूय फुडें घालून कोतकोत्यान मागुया. आनी आमच्या चालत्या जिवितांत जायते फावटी देवाचो उलो आमी आमच्या कानान पडला तो काळजान घेवंक ना आनी ताचे खोशे प्रमाणे आमी जिवंक नात. त्या चुकी खातीर आमी देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणे मागुया. सोगलीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों. Amen. प्रार्थुया. बो व्हडत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा, शुभ वर्तमान पुरगटूंक आनी पोरजेचो गुवडी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्याक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विणवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गोवड्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावंक बोळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुत्रा जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलोली चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंतांनी उचाशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवोवन केला म्हूण काळजान तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रामाणीक जाता. ओंतांनी उचारून सांगल्यार मनशाचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपोवची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली, कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो, कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर बावाट दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर बावाट दवरतली कशी. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितली सोबीत. पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात. देखूनच इजायस म्हणटा, सर्वेस्परा आमी परगटलां तेंक मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून बावाट उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबाविरेत पडला, कारण शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो घासता. संवसाराच्या
शिमापुर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. शेकान शेख प्रितोमेचेर तांचो तालो आयकूं येता. शेकान शेख प्रितुमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप तांच्या हातांचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब. शेकान शेख प्रितोमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेख प्रितोमेचेर तांचो तालो घासता. संवसाराच्या शिमापर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब. शेकान शेख प्रितोमेचेर तांचो तालो आयकूंक येता. सगळीं उबीं रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumi monta, moje patlian येयात. आनी मनशाक दोता तसले खारवी तुमी जावशे हांव कोतलो. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमची सव्य आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. गालिलियाच्या दोंगरा देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दोरयांत झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हज्या फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव व्हड्यार झेबेदेवाच्या आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावां भयणीनो, आमी क्रिस्तांव आनी थोडे भोव म्हाका आयकतात ते वो हांगासर आजीर नान ते गोडे क्रिस्तांव न्हय जायत. पूण जायत्या जाणांनी आमी जेजूची खबर आयकल्या. अदीक करून आमी जाणी जेजूची खबर आयकल्या आनी आमी जेजूचो पाटलाव करता आनी आमकांच आमी क्रिस्तांव म्हणटा. थोडे पावट आमचें जिवीत तितलें जेजूच्या जिविता सारकें न्हय आसता. ओ जेजू आमकां आपयता ते भाशेन घडये आमी चलोना. आमकां घडये
नांवाचे क्रिस्तांव अशें म्हणूं येता. बाबा भयणीनो, बागयोन फ्रांसीस शावियर एका काळार हेच भाशेन नांवाचो क्रिस्तांव आसलो. ताका संवसारी व्हडवीक जाय आसली. तो व्हड व्हड मान जोडूंक सोदी, व्हड व्हड जुट्ट्यो करूंक सोदी. आनी अशें ताका देवाचें उतर तितलें आपल्या जिवितांत लागोंक नासलें. पूण एक वेळ आयलो जेन्ना देवाचें उतर, पवित्र पुस्तकांतलें उतर ताच्या कानार पडलें. आख्खो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो ओत्मो तुवें इबाडलो जाल्यार तुका कसलो आदाव. आनी हें पवित्र पुस्तकांतलें उतर न्हयच ताच्या कानार पडलें, ताच्या काळजान तें रिगलें. आनी संवसारी मनीस आसलो तो, नांवाचो क्रिस्तांव आसलो, ताणें आपलें मन बदल्लें. तो एक नवी दिशा म्हणजे जेजूचो पाटलाव हांव करूंक वेता अशें आपल्या मनान काळजान घेवन ताणें मागीर हें संवसारी व्हडवीक सोडली आनी सर्गींची व्हडवीक आपल्या मनान काळजान घेवन ताणें आपलें घरदार, आपलो गांव देस, आपलें सगली गिरेस्तकाय हें सोडून ताणें मिस्योनार जावंक थारायलें. आनी हांगासर पासून पावलो आमच्या गोंयांत, इंडियेंत, ह्या आमच्या उत्तरेच्या गांवांनी आयलो तो. आनी हे भाशेन ताणें जेजूची खबर परगट केली. ताणें आपल्या जिविताची नवसरणी केली. न्हय एकाच दिसान तो भाग्योन जालो ना, पूण सवकास सवकास ताणें आपल्या जिविताची नवसरणी करून ताणें भाग्योनपण जोडून घेतलें. आज व्हड मान आमी ताका दिता. सगळें आमचें काम कुशीन दवरून आमी आज येद्या वेळार वो ह्या नोवेनाच्या दिसांनी वो दुसऱ्या खंयच्याय वेळार आमी हांगासर येवन आमचो मान, आमचो मोग ह्या भाग्यवंता सभेन दाखयता. तशेंच बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें आमी भाग्यवंत आंद्रेची परब करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां ताच्या जिविताचो एक धाकटुलो भाग आयकूंक मेळ्ळो. जेजू गालिलेयाच्या दर्या देगेर चलतना आंद्रे आनी ताचो भाव पेद्रू, आमचो पयलो पाप साहेब, तांकां जेजून आपयलें आनी म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी हांव तुमकां मनशांक धरतात तसले खारवी जायसो करतलो. आनी मागीर आमकां आयकूंक मेळ्ळें कितें, आनी रोखडेंच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. सोडलें ताणें आपल्या जिविताचें काम. म्हणजे जें कितें तें आपूण बरें काम जाणो आसलें, नुस्तें मारपाचें, बोट चलोवपाचें, झाडां सारकीं करपाचें, हें सगळें काम सोडून जेजूच्या उतराक ते ताचो पाटलाव करूंक गेले. भाग्योन फ्रांसीस शावियरान जेजूचें उतर आयकलें तेन्ना, हें पवित्र पुस्तकांतलें उतर आयकलें तेन्ना तशेंच केलें न्हय. सगळें आपलो गांव देस, आपली गिरेस्तकाय सगळें सांडून तो गेलो. आनी अशेंच आमी पळयता आमच्या पवित्र पुस्तकान, जेन्ना कोणूय जेजूचें उतर खऱ्यांनीच आयकता तेन्ना तो मनीस
दुसरे भाशेचो मनीस जाता. आमी जाक्यो दोन वसूलदाराची खबर आयकल्या. पातकी मनीस आसलो तो, दुसऱ्यांक नागयतालो, पूण जेजूक तो मेळ्ळो तेन्ना तो दोन वसूलदार जाक्यो मोठवो मनीस आपल्या जिविताची बदलणी करता. आमी सामारितान वस्तोरीची खबर आयकल्या. ती सामारितान वस्तोरी तिका नांव नासलें, तिका कितलेशे गो आसले, अशी ती पारपळ कशी भोंवपाची वस्तोरी. पूण ते बांयशी जेजून तिका तिचे लागीं उलयले तेन्ना तिणें आपलें जिवीत बदललें. आनी हे भाशेन आमी पळयता मनीस जे घडये हलके आसतात, पातकी आसतात, पूण एक वेळ येता जेन्ना ते जेजूचें उतर आयकतात आनी आपलें जिवीत बदलतात. आज बाबा भयणीनो, आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां तशें आज खरीच भाशेन दीस भेटयल्लो आसा पाद्रीपणाक, मोठवाशी जिविताक, माद्री अशें देवाक भेटयल्ल्या जिविताच्या मनशांचे पासत हे हो दीस भेटयल्लो आसा. देवाचें उतर फकत तांकांच आपयता काय? ना, देवाचें उतर सगळ्यांक आमकां आपयता. आमी जेजूची बरी खबर परगट करूंक. आमच्या आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळां, जरी तर देवाचें उतर कोण आयकना, जेजूची खबर तर कोण आयकना, कशे भाशेन जेजूचेर भावार्थ दवरतली. आनी जरी तर तें जेजूचें उतर ओ जेजूची खबर आमी परगट करिना जाल्यार कशे भाशेन ती उतर आयकतली. हें आमी पयल्या वाचपांत आयकलां. म्हणटच ही जबाबदारी जेजूक परगट करपाची ती आमकां सगळ्यांक लागू जाता. हांव तर भावार्थी, हांव तर जेजूचेर सत मानता जाल्यार जेजूक हांवें परगट करूंक जाय. जे भाशेन बागयोंत आंद्रेन केलो. ज्या वेळार आमकां आयज आमी मातेवाच्या शुभ वर्तमानाची खबर आयकल्या, मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आंद्रूची खबर आयकल्या. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत हीच खबर मेळटा. त्या प्रमाणे आंद्रू पयलो जुवां बातिस्ताचो शीस आसलो आनी जुवां बातिस्तान दोग जाण आपल्या शिसांक जेजूच्या फाटल्यान धाडले. हो पडे आसा तो मेंढरो. आनी ते दोग जाण गेले जेजूक पळोवपाक आनी जेजूचे बरोबर वेळ सारपाक. तातूंतलो मदलो एकलो आंद्रे. आनी जेन्ना हो आंद्रे जेजूक वळखता तो वेता आनी मागीर आपल्या भावाक पेद्रूक ताची खबर सांगता. ही आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमानांत पयल्या वेस्वरांत मेळटा. आयच्या मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता न्हूच जेजू आंद्रेक थंयसर मेळ्ळो. तो खाशा ते काम करताले थंयसर पावलो. ते आपली नुस्तें मारताले थंयसर पावलो आनी तांकां दोगांयकूय ताणें आपयले. तेच भाशेन बाबा भयणीनो, जेजू आमकां सगळ्यांक आपयता. विचार म्हणटा तो, आमी जेजूक आयकता काय? घडये आमकां कानार पडटा तें उतर, पूण तें काळजान वचना. आनी त्या पासत सान फ्रांस्का भाशेन, बागयोन फ्रांस्का भाशेन तो ताची बदलणी जावच्या आदी तो सगळें आमचे भाशेन म्हणजे संवसारी मोन ताका आसलें. क्रिस्तांव आहलो तो, पूण ताचें जिवीत जावन आसलें संवसारी. मान भोवमान जोडपाचें, व्हडल्यो व्हडल्यो पदव्यो घेवपाचें, गिरेस्काय पुंजावपाचें हें ताका आसलें. पूण ज्या दिसा न्हूच कानान पूण आपल्या काळजान ताणें
वो जेजूचो ताडो आयकलो, ताणें जिवीत आपलें बदललें. तेच भाशेन बाबा भयणीनो, आमकां आज देव उलो मारता आपले प्रतिनिधी जावं, आपली खबर आमी आमच्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक परगटूंक. भाग्योन फ्रांसीस शावेर त्या युरोपाच्या गांवांतल्यान हांगासर पावलो जेजूची खबर परगट करूंक. आमकां घडये युरोपाक वचोंक नाका, आफ्रिकाक वचोंक नाका, वो अमेरिकाक वचोंक नाका. आमी हांगासरूच जाय तो जेजूचो प्रचार करपाचो कायदो आहा आमकां, जबाबदारी आहा आमकां. म्हणटच आमी तें करूंक वावरूया. आनी कशें आमी कोत्तले हांव, आमकां घडये जेजू पाद्री जावपाक वो माद्री जावपाक आपयना जायत, पूण आमी आसांव ते सुवातेर आमकां आपयता. जे भाशेन आंद्रेक पेद्रूक आपयले आनी झाडां तांणी सोडचीं पडलीं आनी जेजूचो पाटलाव करूंक पडलो. आमी काम करता ते सुवातेर ज्यो खोट्यो सुवयो आमकां आहात, वो आमकां कितें वायट जिवीत जियोवपाचें कितें चाल आहा ती सोडूंक आमकां आपयता. आनी हे भाशेन आमी जेजूचो प्रचार करूंक पावतले. घडये एकल्याक आज घडये जेजू सांगता, तूं तुजे बायलेचो सारको मोग कर. वो बायलेक सांगता, तुज्या घोवाचो सारको मोग कर. हे तुजें दादल्या फाटल्यान वो ह्यो बायलां फाटल्यान वचपाची ही ताळणी भायर काडून उडय. जरी तर हांव तें उतर जेजूचें आयकतां, हांव त्या म्हज्या निर्मोळ जिवितांतल्यान हांव जेजूचो प्रचार करतां. घडये हांव एक कामदार, सरकारी नोकरी करतां. आनी सरकारी नोकरी करता तेन्ना हांव लोन्स घेता, ब्रायब घेता. आनी ब्रायब घेतल्या उपरांतूच म्हजी कामां कोत्ता, ना जाल्यार ती कामां फुडेंच वचनात. जेजू म्हाका म्हणटा आयच्या दिसा, म्हणटा हे तुजी संवय सोडून दी. तुवें काम करपाक तुका पगार आसा, म्हणटच तुजें काम तूं बरे भाशेन कर. तो ते पयशे दितलो, कोण तुका लोन्स दितलो, आनी ताका लागून तूं करिनाकाय तें काम. इमानदारीन जबाबदारेन तुजें काम कर. जेन्ना हांव हें जेजूचें उतर आयकतां आनी तें म्हज्या जिवितान पाळटां, हांव भाग्योनपणाची वाट चलोवंक सुरू करतां. घडये हांव बेश्तो वावराडी आनी हांव वावर करतना म्हजो वेळ हांव इबाडटां आनी म्हजें टायमार टायम म्हजें काम करिना आनी बेश्टें वरां काडटां आनी म्हजें पगार घेता. दिसवडो वावर जावं वो घडये हांव दुसऱ्या कोणाचें काम कोत्तां, मंथली पे सर्वीस कोत्तां, पूण जबाबदारेन हांव करिना. देवाचें उतर म्हाका सांगता, जबाबदारेन तूं तें काम कर. आनी तें जबाबदारेन तूं काम करताय तेन्ना तूं जेजूची आज्ञा तुज्या जिवितान पाळटाय. घडये हांव जोडटां आनी जोडटां तें हांव खोसपायांनी मोडून उडयतां. म्हज्या घोराब्याचें म्हाका पडोंक ना. हांव म्हज्या भुरग्यांक फावो तितले पयशे हाडून दिना, बायलेक फावो तितले पयशे हाडून दिना. बेश्टे पयशे हांव वगडायतां. जेजू म्हाका म्हणटा, ही तुजी वाट सोड आनी ते वाटेंतलो तूं कोडसरून तुजी जबाबदारी तुजे घोराब्या सवें तूं बरे भाशेन कर. बाबा भयणीनो, कानांनी आमी आयकत, काळजान आमी आयकया. जे भाशेन फ्रांसीस शावेरान, जे भाशेन भाग्योन आंद्रेन काळजान जेजूचें उतर आयकलें आनी तितूंतल्यान तांच्या जिविताची नवसरणी जाली. तांणी नवी पद्दत आपल्या जिविताची सुरू केली. तेच भाशेन आज देव आमकां उलो मारता. तो उलो आमच्या काळजान जण एकल्याक आमकां एके भाशेन देव आपयता. त्या उल्याक आमी खरेंच काळजा मनांतल्यान जबाब दिवपाक ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां देवाचो आदार मागुया.
उबी रावया आनी सगळ्या विस्वासान आमी देवा मुखार आमची मागणी आतां उबारुया. म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले खारवी हांव तुमकां करतलो. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो फाटलाव करतना आपल्या खाल आशिल्ल्या भावार्थ्यांक नवी दिशा आनी नवो बोरवासो दिवन तांकां क्रिस्ताक जोडून घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. आमचे सरकारी फुडारी तोरेकवार थाळण्याच्या जाळांत घुस्पून रावून पोरजेचे उदरगती वाटेर आडकोळीचे फातोर जायना जावंक पूण सगळे मेकळेकायेन आपलो वावर फुडें व्हरून पोरजेक नवो बोरवासो ताणी दिल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. जेजूचो अनुभव घेतलोली आमी सगळीं नवी दिशेन आनी नव्या बोरवशान तांकां गोवाय दितोली नीज आनी कोरी पाटलावदारां जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. जेजूची बरी खबर परगटून पोरजेक नवी दिशा आनी बोरवासो दिवंक देव आपोवणे खातीर वावुरतात ते आमच्या 2 प्रांतीक केंद्रां पासत मागता आनी पाद्री ब्रादर आनी माद्री जावं जायती आपोवणी आमचे मदली देवान आपयल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कोर. भोव मोगाळ बापा, तुजे मुखार ही थोडी मागणी आमी सोबे माजार उचल्ल्यान आनी हेर जायत्यो आमच्या जिविताच्यो गरजो आमच्या काळजांनी आसात त्यो ह्या आल्तारार आमी तुका भेटयता. तूं सदांच आमकां पाव आनी आमी खरे तुजे परगटणार आमच्या जिवितांतल्यान चालत्या जिवितांतल्यान परगटणार जावंक आमकां तुजी कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कितें घालताय त्या उंट्याक, कितें घालताय ते काळसीत, यादीक बाबाच्या हाताक, कितें बेदीर तो मोडटाय, कितें घालताय त्या उंट्याक, कितें घालताय ते काळसीत, यादीक बाबाच्या हाताक, कितें बेदीर तो मोडटाय. म्हजो मोव आनी कूड, म्हजे काळीजानी मोव, म्हजो संतोष आनी तूं, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो मोव आनी कूड, म्हजे काळीजानी मोव, म्हजो संतोष आनी तूं, सगळी म्हजी जीण घालता. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे आमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र देवाक सगळीस्वर मानून घेवं. स्वर्गींच्या बापा, बागयोंत आंद्रेच्या पोरबे दिसा तुका भेटयता
त्या देण्या वरवीं आमची तुका मोना आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललोली ती देणी परतून घेवन नव्या बोडान आमी बरो एपरी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी महिमा बगूंक आमी पावूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काडी आनी सोर ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी घोट मानून दवरल्याय देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दरबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगात आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी बडें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट पोर गोटुया आमी होऊन डोकाता आनी एकासितले पियेता तितले पावटी तूं वैभवाने सोड आमी तुजे मरण परगोटा बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा खेपरी तुमी चेर विस्तारलोले
तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आमच्या बिस्मू साहेबा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पूण जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिच्या पोती सांगाती, बागेवन दोन दुतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सर्वंदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणदारान जेजून आमकां सुर्गींच्या बापाक आमचो बापूय म्हूण उलो मारूंक शिकयला. तुवें जेजून शिकयलोले मागणे आयच्या दिसा आमी म्हणटना आमकां न्हूच खानांनी पूण आमच्या काळजांनी देवाचो उलो आयकूंक बोड मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काळडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान वतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजेच खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकल्याच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणांच्या जिविताक सांबाळूं. जी कोण माटवान सारकीं फाटल्यान आसात तांकां कुमन्याव घेवंक जाय जाल्यार मुखार येवंक मागता. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याव घेवंक आपल्या जाग्यार उबीं रावचीं. कुमन्याव शिवल्या उपरांत तुमी बसचीं. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेले आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कातोलिक जिन्होंने कलिसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे.
तुझे आमाशेल्या कोवल्या जेजू एकाच वेदांतो वर्सोमो देवता विश्वासोदास तुझे आमाशेल्या कोवल्या जेजू एकाच वेदांतो वर्सोमो Sorda sakon, aila devon, tus manatli, sodo devon, moja shelia, aila kevon, sasnik jivit, moje vado, devta visvasodas tuji, ama shelia kolia Jesus. Ekat svinando vorsomo Deutau visvasodas tuji Ama shelia kolia Jesu Ekat svinando vorsomo आमी सगळीं आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया काळजान शिवलेल्या जेजूचें आसणें अनुभवुया आनी ताकाच आमी दिनवासूया प्रार्थुया बापा धर्मदूतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवं आनी उर्बेन भरोवन आमच्या भावां भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे परोपकार मिसाची भेट समोरुमलोल्या पाद्री वालेरियन वाज हाका आमचे दिनवास तशेंच गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासतांव भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणें सांगातान करुया भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुजें काळीज तुझे काळीज सगळेंच लासतालें सगळेंच लासताले देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचे नांव आनी सोडवणेची सोडवणेची बरी खबर बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय चोरून मेलोय ह्या पासत ह्या पासत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेन भरलो मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान आनी संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक कुसूंक दिली ना दिली ना ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव दिनवासतांव आनी आतां आनी आनी आतां आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनोती मागता तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक बापाक मानतात तसले जाल्यार मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण ते शाती पावय म्हूण मागता मागता आनी सोगता पासत आनी सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव बापाक वाकांताव आमेन आमेन. San Francisco Xavera, tuci kodu goya shara, tu Jesu cha soy
तुझ्या सोयिका सोदांक सोयती वोन कोर म्हाका San Francisco Xaviera तुझी कुडूक गोंया शारा तुझी जुच्या सोयिका सोदांक सोयती वोन कोर म्हाका तुझी जुच्या सोयिका सोदांक सोयती वोन कोर म्हाका सगल्यांनी सोकासायेन माटवांतली भायर सरची आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो 7वो दीस दिसपट्या मिसांचो वेळ 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, 2, 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन कुमसारांक तुमच्यान बाजलिकेच्या सांगिस्तींत सकाळचें 5:30 ते 11:30 आनी सांजेची 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता पूण आयज सांचे ही कुमसारां आसची नात कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसांची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळ्ळी जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार थंयसर वचून तुमी दिवची सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाच्यो लिटर्जी बुकलेट्स कोणाक जाय जाल्यार कंट्रोल रुमांत वचून विकत्यो घेवं येता तशेंच आमची वॉलंटियर्स माटवांत त्यो विकूंक घेवंक आसात मोल 20 रुपया एक बाजिलिकेंत ओगेपणान पयस संस्काराची बोजवण चालू आसा जाय तांणी थोडो वेळ जेजू सांगाता थंयसर सारूं येता